नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयज संविधान दीस. आयच्या दिसा 1949 देशांत संविधान लागू केले. ताका आयज 75 वर्सां पुराय जातात. त्या दिसा सावन आयचो दीस संविधान दीस म्हूण मनयतात. संविधान दिसा निमतान आयज संसदेत खासा कार्यावळीचें आयोजन जाल्ले. तातूंत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री तशेंच हेर अधिकारी वांटेकार जाल्ले. संविधान दिसा निमतान आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्मारक नाणें आनी डाक तिकेट जारी केले. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स आनी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अँड इट्स ग्लोरियस जर्नी अशा 2 पुस्तकांचें विमोचन ह्या वेळार जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी. 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था. उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था. हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है. ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया. बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है. संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है. भारतीय संविधानाची 75 वर्सां मनोवपी राज्यस्तरीय कार्यावळ आयज गोंय विद्यापीठ आनी उच्च शिक्षण संचालनालय हांच्या जोडपालवान आयोजीत जाल्ली. ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच न्याय आनी विधिमंडळ वेव्हार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय हें समान नागरी कायदो आपणावपी पयलें राज्य आसा आनी उदरगतींत सगळ्यांत मुखार आशिल्लें राज्य थारला हाचो आमकां अभिमान आसा अशें सांगलें. संविधानान नमूद केल्ल्या हक्क आनी जापसालदारकीचेर बारकायेन पालन करपाचें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. आमकां जर समजना आनी कशा पद्दतीन आमी फॉलो करप हे जर आमी समजले ना जाल्यार सातत्यान आमची स्थिती म्हणजे अशी जावपाक शकता एक दीस केन्ना तरी बांगलादेश आनी पाकिस्तान ह्या देशा सारकी. आमी सातत्यान सगळे जाण आमचे रायट्स कितें हाज्या खातीर झगडटा, पण आमच्यो ड्युटीज कितें हाज्या खातीर म्हाका दिसता कोणूच केन्ना ते वाचीना, ते पळयना आनी ते समजूनय घेयना. आमी जर पळयत जाल्यार गोंय थोडेशें वेगळे आनी कशा पद्दतीन आमी फॉलो करता हे जर पळयलें आसत जाल्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे फॉलो करपी गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य आसा. आमी म्हणटा की सर्वधर्म समभावतेत जर वागले आसले जाल्यार कितें फरक पडटा. ज्या भारताच्या घटनेन आमकां सर्वधर्म समभावता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोड हो फॉलो करपाचो आमकां जर अधिकार दिला आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय धर्मानुसार आनी जातीनुसार तो कित्याक. ह्या देशांत आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कित्याक फॉलो करचो न्ही. ह्या देशांत 1 नेशन 1 इलेक्शन कित्याक आसचें न्ही हेजो विचार म्हाका दिसता युवा पिढीत करपाची गरज आसा. खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री गोविंद गावडे हांणी खेळा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या संविधान दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. भारतीय संविधान आपणायिल्ल्याचें एक प्रतीक म्हूण ह्या कार्यावळींत हजर आशिल्ल्यांक मंत्र्यांनी सोपूत दिलो. उपरांत आझाद मैदान पणजे ते आंबेडकर उद्याना मेरेन आयोजीत पदयात्रेक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात जाली. वेव्हार संचालक अरविंद खुटकर, एसएजी च्यो कार्यकारी संचालक डॉ गीता नागवेकर, नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास घाटवळ, एसएजीचे व्यवस्थापकीय संचालक केदार नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांणी तरणाट्यांक मार्गदर्शन केलें. Let us celebrate this
a day by paying a great homage to the people who have given the best, the gift of democracy and the power of choice. बरेचशा आमचे आदरणीय अरविंद सरान आणि कॉमेंट सूत्रसंचालकान सांगिल्ले आसात आजचो दीस हो कितलो महत्वाचो आसा. आमी सदांच म्हणटात की प्रिमिएबल जे आसा ते कॉन्स्टिट्यूशनाची फर्स्ट पेज जर आमी पळयली ताका आमी कोंकणीन किंवा मराठीन सरनामो असो म्हणटात. तातूंत भितर 5 शब्द आहा. दॅट इज जस्टीस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी. न्याय, स्वतंत्रता, समता आणि बंधुता. त्याचप्रमाणे आणि 2 शब्द 42nd अमेंडमेंट जे आशिल्ले तातूंत भितर 2 शब्द ऍड केले. त्या नरूच धर्मनिरपेक्षता म्हळ्यार सेक्युलर आणि त्याचप्रमाणे समाजवाद. एकनाथ शिंदे हांणी आयज मुंबईतल्यान मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो. राज्यपाल CP राधाकृष्ण हांणी तांकां कार्यवाहक मुखेलमंत्री म्हूण नेमलो. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी अजित पवार सयत राजभवनात राज्यपालांची भेट घेतली. भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अजित पवार गट हांच्या महायुतीन 288 पैकी 230 सुवाती मेळयल्यो. 132 सुवाती मेळोवन भाजप सगळ्यांत व्हडली पार्टी थारल्या. शिवसेनेक 57 जाल्यार अजित पवार हांच्या फुडारपणा खालच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 41 सुवाती मेळ्ळ्या. गुन्यांव फाटाच्या सायबर विभागान जुवारी नगरात एका बंगल्याचेर धाड घालून बनावट कॉल सेंटर उबारून एका म्हयन्यांत अमेरिकन नागरिकांची सुमार 1 कोटी रुपयांची फटवणूक करपी रॅकेट उक्ताडार हाडला. ह्या वेळार मयंक कौशिक, मास्टरमाइंड नितीन सहानी, आशिष वाजपेयी हांचे सयत 24 जाणांक अटक केल्या. गुन्यांव फाट्यान तांचे कडल्यान 26 लॅपटॉप, 26 मोबायल, 8 राउटर आनी हेर सामग्री जप्त केल्या. ह्या विशीं म्हायती दिवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सोमारा पुलीस मुख्यालयांत पत्रकार परिषद घेतली. तांचे वांगडा सायबर विभाग अध्यक्ष राहुल गुप्ता आणि निरीक्षक दीपक पेडणेकर हाजीर आशिल्ले. तो हमने एक तो स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम पिछले 3-4 दिन. पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी, आज के टाइम में साइबर क्राइम की स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है. और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें. दूसरा, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था. साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग है गोवा पुलिस के लिए, उसमें MHA की जो टास्क फोर्स है I4C उसकी टीम आई थी. 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था. उसमें हमारे 800 लोगों को ट्रेन किया गया कि कैसे साइबर क्राइम से लड़ना है. उसके ऊपर वेरी गुड प्रोग्राम और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट. इसके अलावा PIs जो हमारे हैं और जो साइबर टीम है हर पुलिस स्टेशन के संगठित की, और ऐसी जो पुलिस स्टेशन वाली साइबर टीम है और जो हमारे PI है पुलिस स्टेशन के, उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया है. और एक जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, दूरदर्शन केंद्र पणजी हांणी गोंयचे फामाद फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांच्या जिविताचेर आदारीत म्हायतीपट काल इफ्फींत प्रदर्शीत जालो. ह्या म्हायतीपटाची निर्मिती दूरदर्शनाचे साव्य नोरोन्हा आनी उदय कामत हांणी केल्या. सोमारा आयोजीत खासा कार्यावळींत गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हांच्या हाजेरीन फेमसली फाउंड ॲट 15 ह्या म्हायतीपटाच्या पंगडाचो रेड कार्पेटाचेर भोवमान जालो. ह्या वेळार म्हायतीपटाचे निर्माते साव्य नोरोन्हा, उदय कामत जांचेर हो म्हायतीपट आदारीत आसा ते पद्मश्री फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर, दूरदर्शनाचे हेर वांगडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात हो म्हायतीपट प्रदर्शीत जालो. ते विशीं निर्माते साव्य नोरोन्हा हांणी खोस उक्तायली. डॉक्युमेंटरी इफ्फीन सिलेक्ट जाला म्हणून सारकी बीग मोमेंट म्हाका आनी म्हाजे टिमीक, कित्याक हे डॉक्युमेंटरी करपाक मोर दॅन 1.5 वर्स तरी लागले. पूण गिव्स बिग सॅटिस्फॅक्शन, कित्याक ब्रह्मानंद
is one of the greatest goals that has ever been born. आणि तो जो 25 वर्सां ठेवला न्हू तेणें गोंयांकूच न्हू पूण देशाक तेणें इतले फामाद केले वर्ल्ड ओवर. आणि ही वेंट ऑन टू कॅप्टन इंडिया, प्लेड फॉर 25 years. 4 व्हडले क्लबांक ठेवलो तो, आमचे सावगांवकर, पनवेल, चर्चिल ब्रदर्स आणि एंडरसन मरीन. मागीर तेजे सगळे एफर्ट्साक लागून 1998 ताका सरकारान अर्जुन अवॉर्ड दिलो. आणि 2 वर्सां फाटीं आमकां सगळ्यांक ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें, तो पद्मश्री जालो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.